कार्मेल किरण संसारात प्रगटता दैविक प्रेरण जाऊन कमी संपून फुलो दिला सम्मान गर्वागुर्या हात मिळवूया जाऊन आमचे तारण. बोमगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तान एक बरो दीस आशेव न्हू. ह्या कार्मेल किरण कार्यक्रमाक स्वागत मागता आनी देवाचें विंचणार आशिर्वादां मागता. देवाचें उतर आमी आयकूंक, नियाळ करूंक आनी जिणये संदेश जोडूंक हांगासर जमो जाल्यार वसता. सर्व आमची राटावळी, आमची चिंतनां, ह्या दिसाची कामां, फाल्यांची स्वप्नां, पोरवांची योजना सकड एक अर्द घंटो कोनशाक दवरून आमचें मौन, आमची कूड आनी आमचें काळीज देवाथंय, देवाच्या उतरांतय केंद्रीकृत करूंक प्रयत्न करया. आनी आयच्या दिसा नियाळाक हांवें पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें एक वाचप विंचलां, तें आमी चित दिवन आयकुया. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें साबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रोडोन परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नास तांची अंत्यवस्था म्हणयेत. तांचें पोटच तांचो देव. लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बाडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. थंय तावन येवचो आसा त्या सडवंदरा सुमे जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसाव. सर वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करून ती आपले महिमे बरीत कुडीचे सुरूपायेक तो हाडटलो. देखून म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लाल येता. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाच्यानो, सोम्यातय थीर रावा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या दिसाचो नियाळ करता आसतना आनी प्रत्येक जावन पावलोन फिलिपिकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 3 वळी 17 तावन अध्याय 4 वळी 1 पर्यंत नियाळ करता आसतना एका काणयेचो म्हाका उगडास आयलो. आनी ही काणी आफ्रिकाच्या एका हस्तीच्या समुदाया विशीं. ह्या एका हस्तीच्या पंगडांत जायती हस्ती आसल्यो आनी आमकां कळीत आसा हस्तींक कंट्रोलार हाडूंक बारीच कश्ट आनी तांचो सोंको सोडून आसा. तांचे तावन लोकांक जायतो कश्ट आसा म्हणून जाणा जाल्ले दळा तांचो सोंको उणो करचे खातीर तांच्या अधिकाऱ्यांनी त्या पंगडांत आशिल्ल्या प्रायस्ते वा मालगड्या दादल्या हस्तींक जिवेशी मारूंक सुरू केलो. सोंको उणो जाय जाय तांकां कंट्रोलार हाडूंक जायचे म्हूण. आतां मालगड्यो हस्ती मेल्यो, उरल्यो तोरण्यो हस्ती.
वा मध्यम वर्गाच्यो. दीस वेता वेता ह्या अधिकाऱ्यांनी चिंतल्याच्या की ऑपोजीट घडलें. तांणी चिंतलें मालगडे हस्तींक जीवेशी मारल्यार उरल्यो हस्ती थंड आसतात म्हूण. पूण उलटेंच घडलें की ह्या तरणाट्या हस्तींनी रानांत आसलेल्या उरल्या मनजातींक उपाद्र दिवंक सुरू केलें आनी कोणीय थंय रावनातले बरी तितली भिरांकोळ तांचे उपाद्र आसले. आनी मात्र न्ही त्या रानांत ट्युरिस्ट वेहिकलां येतालीं प्रवासी घरांक हाडून आनी ती वाहनाचेरय तांणी धाड घालूंक प्रयत्न केले. अशें ह्या अधिकाऱ्यांनी चिंतल्याच्या की उलटेच मापान थंयसर परिणाम दिसून आयलो. आतां हांकां कशें कंट्रोल करचें व्हडल्या तकली फडाफडाची गजाल. त्या देखून आनी कितें केलें, ह्या आसल्या पंगडांतल्या थोड्या हस्तींक तरण्या हस्तींकच गुळो मारून जिवेशी मारचे प्रयत्न केले. सांगतच तांकां आनी एक आयडिया झळकली की तांणी आनी एका पंगडांत तावन मालगड्या हस्तींक हाडून ह्या पंगडांत सोडलें. आनी थोड्या दिसांनी तांकां एक आजापूच पळोवंक मेळ्ळें. कितें म्हळ्यार केदळा ह्यो मालगड्यो हस्ती ह्या तरण्यो हस्ती आसच्या पंगडाक येवन पावल्यो. त्या उपरांत ह्या तरणाट्या हस्तींचें जिवीतच बदल्लें. येदोळ म्हणसर कितें उपाद्र करताले ते कांयच तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. बगार शिस्तेन म्हणले बरी नियंत्रीत जिणी ते जिवोवंक शकले. आनी हाचे तावन तांकां कळ्ळें की ह्यो मालगड्यो हस्ती पंगडाक आयलेंच तांचेर एक कंट्रोल मेळ्ळें आनी खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून तांकां खरें मार्गदर्शन दिवच्याक हे मालगडे हस्ती तांकां आदार दिताले. त्या देखून तांचें जिवीत तांची साल समकन सारक्या ट्रॅकार पडली. भावांनो आनी भयणीनो, हे एक नियम केवल मनजातीच्या संवसाराक मात्र सीमीत न्हय, आमच्या मनशा संवसाराकय तें खऱ्यान लागू जाता. आज आमी नियाळाक घेतलेलो हो विशय पवित्र पुस्तकांतलें वाचप भोव प्रमुख आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताक भोव गरजेचें जावन आसा. आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या समाजाचेर तशेंच हेरां व्यक्तीचेर गंभीरायेन प्रभाव घालूंक शकता. हो जावन आसा संदेश आयच्या वाचपाचो मोठव्यान सांगचो तर. हेरांचेर प्रभाव घालूंक शकता, आमकां कळीत आसूं दी कळीत ना आसूं दी. खंयचेंय काम हांव हेरांचेर प्रभाव घालूंक म्हणून चिंतूनच करता वा चिंतिनासतना करता, ऑटोमॅटीक जावन हर एक करणी म्हजें जिवीत म्हजी साल चमकण आपापींच हेरांचेर इन्फ्लुएन्स घालूंक शकता. त्या देखून दोन रितीच्यो जबाबदारी म्हाका हांगासर आसा. खंयच्यो त्यो? पयल्यान आमी हेरांक आदर्श जायचे. वी नीड टू बी एक्झेम्पलरी टू अदर्स. आमी हेरांक आदर्श जायचे. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत बऱ्यान चल्लें जाल्यार बरी देख आमी हेरांक दिवंक शकतले. त्या वेळा आमची बरी देख हेरांक बऱ्या वाटेन चलोवंक प्रेरण जातली. एखाद्या वेळा आमी वायट वाटेन चल्ल्या जाल्यार तेंच वायट प्रेरण हेरांचेर प्रभाव घालूंक शकता. त्या देखून पयल्यान पयलें हांवें हेरांक एग्जाम्पल जायचे, आदर्श जायचे. दुसऱ्यान आनी एक जबाबदारी आसा, ती कितें म्हळ्यार अशें करीचे तर आमी बऱ्या व्यक्तीचो पाटलाव करीचे. हांवें हेरांक एक आदर्श जायचे जाल्यार म्हजें जिवीतय बरें आसचें आनी म्हजें जिवीत बरें आसा जाल्यार हांवें बऱ्या मनशाचो पाटलाव करीचे. सिंपल सिंपल.
त्या देखून हे दोन जबाबदारी आमकां आसात म्हणून आईचें वाचप आमकां जागे येता. आतां सा पाऊल म्हणटा तुमी बऱ्या मनशाचो पाटलाव करीचे, तुमकां बऱ्या व्यक्तीचे आदर्श गरज आसा, त्या देखून तो आपणाकच एक आदर्श जावन आमकां दिता. त्या देखून आयच्या वाचपाच्या सुरवेर आमी आयकलें, तुमी म्हजो पाटलाव करा. सा पाऊल म्हणटा आमकां ताचो पाटलाव करच्या. आतां सवाल आमच्या मतीन उदयंक पुरो. सा पाऊल आमचे बरीच एक मनीस, ताचे तें जायतें उणेपण आसलें. आतां म्हजो पाटलाव करा म्हणचे तितलो हो एकलो भाग्यवंतगी म्हणचे सवाल आमच्या मतीन उपजोवचें सामान. भाऊनो न्ही भयणीनो, सा पाऊल म्हजो पाटलाव करा म्हणून आमकां आपोवणी दितना तो खंयसरी सांगना तो एक भाग्यवंत मनीस म्हणून, खंडीत ना. आनी ताचें तें उणेपण आसलें आसा आनी तें उक्त्यान तो वळखून घेता. हांवें आज वाचल्या वाचपाच्या थोड्या वळी पयलें गेलें जाल्यार सा पाऊल उक्त्यान आपणा थंय कसलें उणेपण आसलें म्हूण तो सांगता. तो म्हणटा की ताका नितीवंतपण मेळ्ळां वा क्रिस्ती भावार्थांत आपोवणें मेळ्ळां जाल्यार तें देवाच्या आदाराचेर शिवाय ताच्या बरेपणाचेर न्हय. खालतो मनीस आपणाचें खालतेपण वळखून घेता आनी म्हणटा म्हाका आज असलें भाग देवाचो आपोसो जावचें भाग मेळना जाल्यार न्हय म्हज्या भाग्यवंतपणाक लागून, न्हय म्हज्या बऱ्या करण्याक लागून, बगार देवाच्या उदार काकुळतेक लागून. तशें म्हणटाना तो संपूर्ण न्हय म्हणून वळखून घेता. उपरांत तो म्हणटा हांवें संपूर्ण नितीवंतपण जोडूंक ना, हांव येदोळच भाग्यवंत जावना, सांत जावना. बगार कितें करता, हांव आजून म्हजी धांवत आसा, हांव आनीकय त्या पवित्रपणाच्या वाटेर सलूनच आसा, तो पवित्रपणाचो दोंगर सोडते आसा. म्हजी धांव हांवें संपूर्ण करूंक ना. पळया, आपणाचो पाटलाव करीचे म्हूण आपोवणें दितना सैते सा पाऊलाच्या मतीन स्पश्ट आसा की तो संपूर्ण न्हय. दुसऱ्यान मुखार भावनो न्ही भयणीनो, तर सा पाऊलाच्या उतरांचो अर्थ कितें? सा पाऊलाच्या उतरांचो अर्थ कितें? सा पाऊल संपूर्ण न्हय वय, पूण सा पाऊल जेजूक आपणाच्या जिविताचें केंद्र करून घेवचें तें आमकां हर एकल्याक एक आदर्श, एक नमुनो, एक एग्जाम्पल. तो संपूर्ण न्हय पूण संपूर्ण जावंक तो सदांच प्रयत्न करी लागलो. क्रिस्ता सारकें आपणान जायजें म्हणून ताच्या जिविताचें एक सोपण जावन आसलें आनी तें सोपण वास्तविकतेक हाडचें तें सा पाऊल सदांच वावुरलो. सा पाऊल देवाच्या हजरेंत आसूंक ताणें प्रयत्न केलें. आपणाच्यो गरजो कितें तें ताणें देवा मुखार हाडलें आनी पवित्र आत्म्या मुखांत्र आपणाच्या जिविताचे वा आपणाचे काळजाचे दारुणताय मोव करूंक ताणें प्रयत्न केलें. देवाचो आदार, पवित्र आत्म्याची मजत ताणें मागली. क्रिस्ताक हांवें वळख जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हणून ताची आशा आसली. पळया कितलें बुवा पुरबायेची आशा. क्रिस्ताक हांवें वळख जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हणून ताची आशा जावन आसली. तो आदलें विसरलो. वयर ताची फाटली जिणी वायट आसली, मात्र न्हय जायते कश्ट संकश्ट ताका सोसूंक मेळ्ळे, हें सगळें तो विसरलो. कसले कश्ट मेळ्ळे पळया. तो म्हणटा वांजेला खातीर हांवें जायतें सोंसलें, लेख नातलेले मार हांवें केले, कितलेशे पोवटी हांव मरोन वाचलां. पळया, मरोन वाचलां. जुदेवालाकचे 19-40 मार हांवें कैजे पडले. 3 पोवटी म्हाका रोथांनी मारलें, 1 पोवटी म्हाका फातरायलें, 3 पोवटी म्हजें तारू फुटलें,
एक दीस आनी एक रात हांव दर्याच्या उदकांतच उरला. असलें सकड वायट ताका सोसूंक मेळ्ळें जाल्यार मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्ता खातीर तो सगळें विसरता आनी नव्यान आपणाचें जिवीत सारता. जायते फावटी आमकां थोडें ल्हानशें क्षुल्लक कारणां खातीर आमी तो उडास परत्यान दवरचो अशें आमी जिवीत विबाड करचें ना गे. हांगासर सांव पावल आमकां एक आदर्श असल्यो सर्व नकारात्मक संगती विसरून नवें जिवीत, नवो अध्याय जिविताचो सुरू करचे खातीर. आनी त्या देखून सांव पावल आमकां एक आदर्श जावन आसा. एग्जाम्पल म्हणून इंग्लिशान सांगलां. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार एक सील एक आच्छी म्हणटा आमी, ती आच्छी मारल्यार थंयच उरता. सांव पावलो आमकां म्हणटा की आमी क्रिस्ताक पाटलाव करचे थंय असले उर्बेन भरलेले जाय की आमी हेरांच्या जिविताचेर एक सील मारचे तितले सक्तीवंत जावंक जाय. म्हणजे आमच्या प्रभावान हेरांनी आमचे थंय येवंक जाय. क्रिस्ताक आमच्या जिविताचो केंद्र कर्ण घेवन सांव पावलोच्या वाटेर चलचे थंय सांव पावल म्हणटा क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान कोण आसा तांचे तावन अलग रावा. क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान कोण गे म्हळ्यार कोण आपणाच्या जिवितांत ह्या संवसारी संगतीक लोबदोन रावला, क्रिस्ताक नेगारता आनी तो म्हणटा थोड्यांक पोटूच तांचो देव जाला. वय पोटूच देव जाल्लो आसा. ह्या संवसाराची कुशलाय, ह्या संवसाराची आशा पाशा ओडण्यो थोड्यांक देव जाल्ले आसा. तांचो पाटलाव करिनाकात. ते जावन आसात क्रिस्ताचे वैरी म्हणटा तो. आनी मुखारसून म्हणटा तुमी सर्गींचे नागरीक. भावन आनी भयणीनो, हें पत्र ताणें फिलिपीकारांक बरयलेलें. आनी फिलिपीचो लोक ते मेसोदोनियांत रावताले जाल्यार ते फिलिपी एक रोमाघरांचे एक कॉलोनी जावन आसलें. दाखल्याक तुमकां सांगचें जाल्यार आमचो गोंयचो गांव पोर्चुगीसांचो कॉलोनी जावन आसलें. गोंया भारतांत आसा जाल्यार पोर्चुगीज हांगासर राजवट चलयताले. तशेंच फिलिपी. आतां कितें जातालें, ते फिलिपिकार जाल्यार तांणी रोमानाचे थंयसर आडळतें चलयता जाल्ल्यान ते कितें सांगतात तांणी करूंक आसलें. ते कितें न्हेसतात तें तांणी नेसचें आसलें. ते खंयचे धर्म पाळटात तसलो धर्म आनी पाळूंक जाय आसलो. तशें आसतना एका संस्कृतीन ते जियेतात जाल्यार तांणी आनी एक संस्कृती आपणायचे आसली. सांव पावल म्हणटा तुमी सर्गींचे नागरीक. ह्या भुमीर आमी आसांव जाल्यार मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सर्गींचे नागरीक जावन जिवंक साध्य आसा. कशें हे फिलिपी लोक रोमाघरांची संस्कृती पाळटालो, तांच्या नागरीक भाशेन जियेतालो. त्या देखून ह्या संवसारान आमी आसां जाल्यार सर्गींचे नेसन आमी न्हेसोंक जाय. ह्या संवसारी आमी आसां जाल्यार सर्गींच्या नागरिका भाशेन आमी उलोवंक जाय. सर्गींचें सूख दूख आमी आमचें कर्ण घेवंक जाय. आनी ह्या संवसारान आसां जाल्यार सर्गींच्या देवाक आमी आराधना करूंक जाय, न्हय ह्या संवसारी देवाक. तर मुखार भावनो आनी भयणीनो, पळया सांव पावलो आमची वर्ती जबाबदारी आज आमकां जागयता. कितें म्हळ्यार आमचें जिवीत हेरांचेर प्रभाव घालूंक शकता. आज आमी व्हिडिओ संस्कृतींत आसां वा काळार आसां. आदल्या काळार ऑडियो आसलो, आमच्या घरांनी रेडिओ आसलो. आतां टीव्ही आसा, रेडिओ मायक जाला. चिंते एक क्रिकेट मॅच चलते आसा, एका भुरग्या मुखार तुमी एक रेडिओ आनी एक टीव्ही हाडून दवरून एक विंचोवन करा म्हळ्यार तो खंयचो विंचतलो? खंडीत जावन टीव्ही विंचतलो, व्हिडिओ विंचतलो. कित्याक थंयसर आयकता मात्र न्हय, थंयसर पळोवंक जाता. आमी स्टेडियमांत असलोच अनुभव आमकां मेळटा. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हांवें सांगचें आमचें जिवीत पळोवन हेरां प्रभावीत जातात. न्हय आमचीं उतरां आयकून, न्हय आमचें शर्माव आयकून, बगर आमचें जिवीत पळोवन, आमचो व्हिडिओ पळोवन. आज आमी कुटुंबा जिवीत जियेत आसतना भुरग्यांचेर आमी बरो प्रभाव घालचो तसलो, भुरग्यांक खऱ्या वाटेन चलोवची तसली वर्ती जबाबदारी आमकां आसा. तशें जाल्यार आमचें जिवीत बरें आसूंक जाय. जायते फावटी भुरग्यांक हाडून आवय बापाय येता आसतना बेसांव मागरे म्हणचे आसा. पूण बेसांव मागूंक भुरगीं पाद्य येतात. पूण त्या बदलाक आवय बापायनीच पयलीं येवन बेसांव मागलें जाल्यार भुरगीं आपापींच
पेसांव मागतात. पळया, एक ल्हानशें दृश्टांत हांवें सांगलें, कश्यो आमच्यो करण्यो, कशें आमचें नडतें हेरांचेर प्रभाव घालूंक शकतात गे म्हणून. भोवनो न्ही भयणीनो, हेरांचेर बरो प्रभाव घालूंक सांव पावलो ताच्या मेटांनी चलोवंक आमकां आपोवणें दिता आसतना हें एक आपोवणें आमी स्विकार करया. आमी हेरांचेर बरो प्रभाव घालच्या खातीर आमी जेजू क्रिस्ताक संपूर्ण पवित्र जाल्ल्या त्या जेजूक पाटलाव करूंक प्रयत्न करया आनी अशें आमचें जिवीत जेजूचो एक नमुनो जावच्याक प्रयत्न करया. ह्या दिशेंत तोच जेजू आमकां सुमेस्तांक ताच्या कृपेन बरो आमचे प्रयत्न ताच्या बेसावनी बरो. आमेन. मोगाच्यानो सांतांची जिणी आटापच्या तांच्या मेटांनी ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सोमेस्तांक मोगसो येवकार मागता. आज आमी मग्यून फ्रांसीस पालाव हाचें स्मरण करता. मुखलो तोड वेळ ह्या वर्त्या भाग्यवंता विशयान समजून घेवच्याक आमी कशी. मोगाच्यानो ओ भाग्यून फ्रांसीस पालाव स्पेनांत 1811 इसवेन जल्मालो. हाच्या बापायचें नांव जोझफ पालाव आनी आवय मारिया आंतोनिया. हे सगळें कुटुंब तांच्या फिरगजेंत जिवाळ आनी क्रियाळ आसुल्लें. सगळ्या कुटुंबाचे संदे फिरगजेच्या गायन मंडळींत आसले. अशें आसता भाग्यून फ्रांसीस पालावक 14 वर्सां जाताना याजक जावया म्हणलें बोगा पयलें आनी तो त्या दिएसीच्या सेमिनरींत भरती जालो. सेमिनरींत ताचें शिकप शिकते आसतना कार्मेलीत फ्रादींची ताका वळख जाली. अशें 1832 इसवेंत तो कार्मेलीत कोवेंताक भरती जालो. 2 वर्सां उपरांत ताणें ताच्यो पयल्यो आंगवण्यो केल्यो. जेजू मोरी जुजेसो फ्रांसीस. जेजू मोरी जुजेसो फ्रांसीस म्हणलें धार्मीक नांव ताणें घेतलें. पूण मुखल्या वर्सा म्हणजे 1835 इसवेंत स्पेनांत आंतरीक क्रांती उपजाली. तांणी सबार इगर्जो, धार्मीक मंदिरां, रितीरिचीं घरां, कोवेंतां सगळीं उज्यान उलपायलीं. फ्रांसीस आसलें कोवेंती ताणें उलपयलें. पूण फ्रांसिसाक मात कैद केलो. थोड्या तेंपा उपरांत ताका सुटका मेळ्ळी. स्पेनाच्या सरकारान सगळे धार्मीक समुदाय रद्द केले. तशें जाल्ल्या निमती फ्रांसिसाक आपली कार्मेलीत जिणी कोवेंतांत जियोंक जालें ना. देखून तो आपल्या मायगांवाक पाटी आयलो आनी थंय तो कार्मेलीत जिणी जियेलो. ध्यान आनी मिसावन संपूर्णपणी आपणाकच ताणें खर्च केलो. आनी 1836 इसवेंत ताका गुप्ती याजकी दिक्षा लाभली. उपरांत तो गांवांतावन गांवाक, एका गांवांतावन आनेक गांवाक गेलो आनी क्रिस्ताची शिकवण ताणें शिकयली. आनी क्रिस्तांव भवाट तसो पुनरुपीत करूंक तो मस्त वावुरलो. देखून इगर्ज मतेन ताका त्या गांवच्या सर्व दिएसीजींचो अपोस्तलीक मिशनरी म्हणून बिरूद दिलें. स्पेनांत धार्मीक स्वातंत्र्य म्हणलें बिलकुल नासलें. त्या देखून फ्रांसीस 1840 इसवेंत फ्रांसाक गेलो. थंय ताणें सबारांक एकांतपणाची जिणी जिवोवची कशी म्हणलें ती तरबेती दिली. लोकां थंय आपलें मिसांव संपल्या उपरांत तो आपलो सगळो वेळ एकांतपणी मागण्यांत खर्चितलो. हें सबारांक दुबावाक कारण जालें. तरी पूण फ्रांसिसान द स्ट्रगलिंग विथ गॉड आनी एकांतपणाची जिणी अशे 2 पुस्तक बरयले. 1851 इसवेंत फ्रांसीस फ्रांसांतल्यान परत स्पेनाक आयलो आनी थंय आपले मिसांव ताणें करते आसतना ताका बलेरिया म्हणल्या एका द्वीपाक गडी पार केलो. तरी तो भियेलो ना.
ताणें थंयच्या लोकांक भवडता विशांत अंका सेबिने विशांत आनी कार्मेलीत जिविता विशांत शिकोवन दिली. मात्र न्ही 1860 इसवेंत ताणें कार्मेलीत तिसऱ्या वर्तीचें स्थापन थंयसर केलें. फ्रांसिसाक इगर्ज माते थंय आनी तिच्या वावरांतय विशेष मोग आसल्यान स्त्रियां पासून ताणें कार्मेलीत मिशनरी आनी तेरेजाचे कार्मेलीत मिशनरी म्हणले 2 मेळ घडले. आनी आज हे दोनी मेळ संवसारभर विस्तारून आसून क्रिस्ताची जिणी परगडते आसात. सुकाळी आनी आकाळी क्रिस्ताची सुवार्ता परगड कर म्हणलें सांग पावलाचें उतार मानून घेवन सदांच जियेल्लो फ्रांसीस इगर्ज मातेचो सुपुत्र कार्मेलितांचो झुजारी 1872 इसवेंत मरण पावलो. 1985 इसवेंत बागेवन जुवांव पावलो दुसऱ्यान ताका बागेवंत म्हूण पासरलो. तर मोगाचें न्हू, ह्या बागेवंत फ्रांसीस पालावच्या जिणे विशयांत आज आमी कितें शिकया? वय, फ्रांसिसाक आपल्या जिणेंत साबार कश्ट आयले, पूण तो भियेलो ना. आपले मिसांव तो उंच धरीत गेलो. जंय सोमी म्हाका आपयता थंय हांव वेता म्हणटालो तो. सोम्यान आमच्या आत्म्यांत बळ घाला आनी आमचो आत्मो केदळाच रितेपणांत ना आनी तो आत्मो भरते आसा आनी आमकां संतृप्ती दिते आसा आनी तो आत्मो केदळाच दुबाव उसारिना म्हणटलो भाग्यवंत फ्रांसीस पालाव. तर आमचें कितें मोगाचें न्हू? आमच्या जिवितांत आमच्या तांकी प्रमाणे आमच्या इगर्ज मातेची जबाबदारी समजून तिचो वावर उर्बेन करूंक मुखार सरया आनी त्या पासून पेसडया. मोगाचें न्हू? इतल्या बऱ्यान शांती तरान तुमी म्हजी उतरां तुमी आयकलीं. तुमकां देव बरें करूं आनी तुमकां सोमेस्तांक हांव सर बरें मागून त्या भाग्यवंत फ्रांसीस पालावा लागीं म्हणटा. भगीन फ्रांसीस पालाव आमा पासून विनंती कर.